आता कासरगोड चिन्ना हांगेले थिएटर नॉलेज प्रेजेंटेशन आसा तुम्ही पुरा तांकां स्वागत करका तुमकां वेदीर आपयता. सर्वांक नमस्कार. आज थिएटर ट्रेनिंग कॅम्प म्हणून सांगून नंदगोपाल मामान म्हाका हांगा आपयला. म्हाका बारीक खूश कसा म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशा लोकांक म्हाका गोत आशिल्ले तुमकां शिकोवन आनी तुमगेले हांव शिकोवन वचे खातीर आवायला. एक्टींग जेवो थिएटर ट्रेनिंग जेवो शिकोवचें जायना, हांव शिकूं आयलो. एक्टींग इज व्हेरी इजी बट रिएक्टींग इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणून सांगून सांगतात थिएटरांत. एक्ट करचें कोणेंय करयात. आतां हांव उलयता तुमगेलें एक्टींग बट रिएक्ट करचेंच पळय. आतां हांव उलयता तूं अशें केलें पळय तें शिकूं कश्ट आसा. बट आज तुमी इतलें पुरा लक्की आसाचे की कितले पुण्यवान तुमी आसा की आमगेले कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी लोकांक इतले विशयाचे एक्सपर्ट्स आपोवन तुमकां शिकोवचे नमुन्याचे एक वेवस्था केल्ली आसा पळय त्या खातीर तुमी पुण्यवान म्हळेलें. आमकां कोणेंय शिकयनी. आमी सान आसतना रोड सायडा आशिल्ले पत्रान रोड सायडा आशिल्ले आंबोली रुका पत्तोर मारताचे व्हड जाल्ले लोक. आमकां असल वेवस्था नाशिल्ली. तुमकां आजी असल वेवस्था आसा. शिकूंक पुरो तांणी वेवस्था कोण दिला कोंकणी लोकांक. तुमी एक मना व्हरका विंगड भाशे लोकांक असल वेवस्था सगळे इंडियांत ना. गुरुकुल बंदितर ताजे भितर खंयची स्वामी कसं शिकयतांचें म्हणलें इम्पॉर्टंट. मागीर हाजे निमित्त कसल जाता म्हूण सांगल्यार तुमकां एक मार्गदर्शन जाता. आजी हांगा 48 जन बायल मनशी म्हळ्यार चलयो आसांची म्हूण आयकपळ्ळें. दल मनशी उणें जाल्या निमित्त म्हाका कांय दुख्ख ना. त्या लेकार एक रितीर सक्सेसीची त्या म्हळ्यार एक चलयेन हें मना वेल्लें म्हूण जाल्यार ती पांय एक आवसो जावन तिगेल चेडूं हांवें शिकयता जाल्या निमित्त एक चेन सिस्टम वर येवच्याक बायल मनशे जेवकाची म्हूण दल मनशी करनाची म्हूण न्हय. ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार बायल मनशान चेड मना वेल्लें म्हूण जाल्यार संस्कार संस्कृती घट्टी व्हरता म्हळ्यार कारणा खातीर म्हळेलें. प्रती एक मनशाल भितर एक कलाविद आसा, एक आर्टिस्ट आसा. कितलीं जाणां गोतना, कितलीं जाणां सिंगर्स आसांची तांकां गोतना, कितलीं जाणां आतां कॅरोके सिंगर्स जाल्यांची शिकून 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 रिदम सेन्स श्रुती सेन्स पुरो येवन जातकीर सिंगर्स जाल्लेले आसांची. प्रॅक्टीस मेक्स ए मॅन परफेक्ट. ह्या निमित्त प्रॅक्टीस केल्यार मात्र जाता. आतां आज कसं तुमकां सांगून दिता की तुमगेल्या शिकता की हें पुरा परस्पर मागीर तुमगेले भितर आशिल्ले एक कलाविदाक जागृत करचें मात्र म्हगेलें काम वेंगड खंयचेंय न्हय. गम्मत येरी हांसून गम्मत करून व्हेरी फ्रीली तुमी आजा सुका म्हळ्यार कारणा खातीर. हांव 1 वर्स फिल्म इन्स्टिट्यूटा शिकून गोल्ड मेडल घेवन भायर आयलो मनीस. हाव टू होल्ड द एमोशन्स कशी कंट्रोल करता हें पुरो नवरस. हें पुरो शरीर प्रती एक मनशाल भितर आशिल्लें हें नवरस तें खंयचे रितीर एक्सप्रेस करूं येता म्हूण तितलेच आयचे काट यांनी. आनी तुमगेले भितर एक इमॅजिनेशन आसता न्हय. प्रती एक मनीस आसा पळय पिसोवची त्या पिशापणाक एक शेप दिवचे खातीर मात्र आज काम. प्रती एक मनशाल भितर एक वॉयस आसा, एक ध्वनी आसा ते कशी तूं प्रकाश करता म्हूण सांगून आनी तूं एक एक्टर जावका म्हाका शिकूं का म्हूण सांगून आश आशिल्ली कितले जाण आसांची. हां एक्टर जावचे एक्ट्रेस जावचे म्हूण सांगल्यार कॉन्फिडन्स येवचे. एक 4 जनां येदूर राबून उलोवत ना म्हळ्यार तुमी पांय एक कडेन कामां वताची की इन्फोसीस की खंय एक कामां वतांचें म्हूण लेख्यांचें नांव कसं जालें म्हळ्यार लक्ष्मी म्हळ्यार जायना. तांणी कुडले लेख घालता तुमकां हें कसं अशें जालां हें म्हूण. नांव सांगतना एक कॉन्फिडंटार सांगच्याक, राबतना कशे रितीर स्टेजार राबूं का म्हणच्याक, उलयतना खंय पळोवन उलोवका म्हूण. सकल पळोवन उलयलें आतां करत विंगडू, वयर पळोवन उलयलें आतां करत विंगडू, सायडा पळयलें आतां करत विंगडू, तोंड पळोवन उलोवचें म्हळ्यार कॉन्फिडन्स म्हणून येता. तें पुरो तुमकां आनी कळटा कळ्ळें. सो हांव सांगिल्लें कसं म्हळ्यार हें पुरो तुमकां सांजे जेतना हाजी एक नमुने अंदाज जाता कशी उलोवका कसं कोरका. उलोवन कसं जाता उलयना अशी कसं करूं येता म्हूण सांगून दोनी सांगता हांव तुमकां कळ्ळें. एक उलोवन
एक उलयन अशी दॅट्स कॉल्ड मायमिंग म्हणतात ताका प्रयत्न सिन्सियरिटी तुम्हाला श्रम नियत ह्या पुरो तुमी प्रत्येकल्यान दवरून घेतल्या तुम्ही करचे कामच पळय तांतूं तुमकां वयर येवचें जाता दीस इज माय एक्सपिरियन्स अँड एक्सपिरियन्स इज द ग्रेट टिचर आतां एक तुमकां सुरवेक मिगेल काम एक रिक्वेस्ट करता तुम्ही बशिल्ले ते खुर्चेस पळय ಸ್ವಲ್ಪ होऊन जेवण आसतलें ಒಗೂರು ಕೊಳ್ಳು कसले शब्द जायना अशी 60 कौंट भितरी कॉर्नर अशी दवरांचे मागीर ते आमकां अगत्या पडटा हात बांदून जेव मागशी जेव मुखार जेव हां रायट लगे लगे या रोड सायड आशिल्ले घर कसो एक फुडें हात उखळ्यांची हां तूं हांगे रे तुगेलें नांव कशें रे या रे सुदर्शना ते तुगेले पूजे निमित्त प्रारंभ करूया सुदर्शन चक्र नव्हे तुमगेले घरा दुखून सुमार वेहिकल कार बस गिस बरोवत नव्हे पळयला न्हू तुवें तुका ताजे नंबर पळोवचे अभ्यास आसा की ना कारा मॉडेल पळयत की पळयना मागीर कसो पळयत तूं गुंची चक्र बाय हां एम्बुलन्स पुरो घरा दुखून पास जावन तुवें कितले की जन एक्सिडेंट जावन वेलेले पुरो तुगेले दोळ्या दुरू कॅम्प केला एम्बुलन्स नंबर कितले 112 हाँ सम पळयला सांग कसं म्हणून कसं रे 112 कंचे एक म्हण 112 व्हेरी गुड पळय आम्ही या एक आमके एक बेस्ट एक्झाम्पल आमगेल समाजाक एक अभिमान एम्बुलन्स नंबर 112 म्हणटास आका कसं म्हणका हांवें क्लॅप मारका तुम्ही इथे म्हळ्यार करेक्ट मनशान पल्पल्ल्यार सुदर्शन चक्र सोडलेले एकाची कोणेय निमगेला सांगू नका 108 ಇದೆ ವಸ್ತು ಮಾರಾಶ ಏತ್ಯವ್ವಾ ಸುರುವೆ ಕಮಿಗೆಲ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮುಬರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಐಕಲ್ಲ ನಾವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತುಗಲ್ ಗರ ಎದುರು ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲ ನಾವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕಸಲೆ ತುಗಲ್ ಗರ ಎದುರು ಗೆಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಮಕ सांग दोन्ही कडे रपतोय ना सांग कंटिन्यू करे व्हेरी गुड बस टाके बट कळवे तुगेल घरा वचना रे एम्बुलन्स बिलकुल वचना ऐकलावे यो आता हो सांगता हागेल घरा एदुरू गेलेले एम्बुलन्स सौंड कसले म्हणून कळवे ओके चलो सांग स्पीडार सांग वाटना दुःख कसं कळता त्या सांग तिथल्याची सांग इतले गेले म्हणून जाल्यार तो पेशंट मरत ಸ್ವಲ್ಪ सौंड दिव का सौंड कर का म्हण सांग केल्ले नव्हताणे ते तुम्ही सांगायचे अदर दॅन दिस या नंतर बिंगड ऐकलेलं असं ना तुम्ही कितले ना कसं करता म्हणून सांगताल कोण असं हा तो सांगतोय एम्बुलन्स पळय न्हय कसं साऊंड करता म्हणून गोतस की तुमगे ताळ्याक अस कसो व्हेरी गुड यो सांग ते कोण करे ऑर्डर ते नाव का तुगेले अमूल्य कामत तुला नाव कसं हा पळोवन नाव दवरले सौम्य काही म्हाका काय इतलं लागे सौम्य जावन सांग एम्बुलन्स साऊंड करी आत्माक्ष बांधू नका राईट एम्बुलन्स असची नाही मड वरता असायची ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ कोणकी शत्रू मेला गेले तुझ कर एम्बुलन्स ओके ओके जाऊ का मग टाइम ना नेक्स्ट स्टेप हो चुका गुड तू कर रे तुला नाव कसं झालं शशांक सांग खरे तू कसा मज्जर केलेलं आहे कसं की केलं काय कसं म्हणता काय होत ना हे देवा असं पुरा आमच्या समाजात असं ना असलं मग हा तू केला ना तू सांग तुला नाव कसं सांग गीता
कांक येते की तू सांग तशी कंचे ॲम्ब्युलन्स वरण या वारडिकेचे याचे वरण हा आत दोर नका रे सांग रे 2 ॲम्ब्युलन्स उठवतो अवचा अवचा या भयानक असे या काही की व्हडले मेजर ॲक्सिडेंट झालाय सांग हा तक साऊंड ना हय त्याला त्या कळली म्हणल्याक तू आता राबील कडे नशील म्हणकेची अनेक सांग नो प्रॉब्लेम आणि कोणा तू अंगे गा तुला नाव कसं गा हा कितला क्लास शिकतो इंजिनियरिंग हा जाव सांग ना ना हांव अशी क्लास म्हणल्यार म्हाका तशी निमगेल्ले सांग जाय ना चेडू न्हीद काडयला म्हण केलं ट्यो ट्यो म्हळ्यार रे तू कर रे तुमकां आयकतना एक 2 जणांन मात्र ॲम्ब्युलन्साचे साऊंड येयल सोडल्यार विंगड तितले आयला म्हण दिसता की कोणाक उलयल्यार रिॲक्ट करका एकाय वय एकाय नाही म्हणका कळला की कोण हे ॲम्ब्युलन्सा साऊंड केल्लेले करेक्ट जावन तुमकां दिसला अम्मुंजे म्हळ्यार कोण कोण हां व्हेरी गुड कळवे तेगेलो वॉय कोण आहे हां तेगेलें नांव कसलें विलास सांगिल म्हण काय करना म्हण म्हाका कळ्ळें त्यामुळे आतां म्हाका बनला रायट व्हेरी गुड 2 जणांक वॉयस एंड डिक्शन समस्या म्हण जाली प्रत्येक मनशाक जिवनांत वॉयस म्हणलेले भारी मुख्य जाता इथे म्हळ्यार तुमगेले सगळे स्वभाव कळचेची तुम्ही कशी उलयता हांचे म्हणलेले कळवे तो कशी उलयता रफ उलयता की केलो जण म्हणटा न्हू दाट उलयत मरे रफ उलयत मरे तागेले आयकतना नाक कशी दिसता मरे पूण सांगता न्हू आमी सांगता की ना ताणें येतना एक नमुने नाक मरे नॅगेटिव्हशी उलयत तो एक नमुन्याचे करकरशी जाता उलयतना म्हळ्यार सौमी जावन उलोवका जाल्यार आमगेले वॉयस आमगेले कंट्रोलार आसूं प्रत्येकले ताळ आसा ते ताळ्याक काम दिनी आमी अगत्य आतां काम दिनी अनगत्य जाल्लेले काम दिलां आमी कळवे कॅन्टीना बसले अनगत्य उलयता पळय आमी ते अनगत्य काम जाल्यार आमकां ताळ असो म्हूण कळच्याक असले एक्सरसायज करता कळवे सकयल दुखून वयर ताका आरोहण आनी अवरोहण म्हणटाचे आमी घर कडेन सकाळचे सकयल दुखून वयरताय आनी वयर दुखून सकलताय एक 3-4 पटी केल्यार तुमगेलो वॉयस आसा पळय एकदम परफेक्ट मेळटा कळवे तशें करीत की एकदम डावन करी बॉब मारू सांगिल नाही सकल दुखून वयर वतना पीक कळवे त्या श्रुती चुका स दुखून वयरताय कळवे करूयात की राईट एक 2 पटी करा मागीर नेक्स्ट वचा राईट स्टार्ट कॉल्ड पिच पिच म्हणटाची सकल दुखून वयरता वच्चे वॉल्यूम म्हण कसं वॉल्यूम कळवे तुम्ही टेप रेकॉर्डाचे वॉल्यूम चेड करताची तुमगेले मोबायलाचे वॉल्यूम चेड करता न्हय करता वय वॉल्यूम कशें येता चेड म्हळ्यार आतां रमेश तुगेलें नांव कशें रे तेजस तेजस म्हणा गेलें नांव ಸ್ವಲ್ಪ वॉल्यूम चेड कोण सांग तेजस म्हण मागीर तितले वॉल्यूम पळय तेचे चेड करेक्ट आक वॉल्यूम म्हणटाची कळवे अम्मा म्हणा पयरांच्यो आमी दूर असल्यार लाग अम्मा म्हणटा दूर असल्यार आं कानाय केना गो तुका म्हळ्यार अर्थ तू त्या अम्माक कळवे सकल लागीं आसतना अम्मा म्हणे अम्मा 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 ए अम्मा अम्मा ओके इतली रेंज आसता की ना असं न्हय रायट आतां तुमी करा पळया एक फावटी लागीं आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ 10 फीट ते कडेन 25 फीट ते कडेन 50 फीट ते कडेन तशी सांगे पळया सुरेश अम्मा
ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟಸ್ ಇದೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್, ಸೂಪರ್. ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕ ಸೋ ನೈಸ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಕಿಲ್ ಕೋಣಂಗೆ ಕೊಡ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೆ ಕೊಣಕ ತೂ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಿ ದೋಳಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮಧ್ಯಾರ आता सांग क ख घ घ ञ च च ज ज नाचणं आहे ते सांग. क ख ग घ ञ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब भ म प फ प फ ब भ म य र ल व श श स ह न. सुपर. आज एक गेस्ट आयला आमगेल फ्रेंड, तुम्ही ताका पळोवन आसा पुरो. इज मिस्टर रवींद्र जोशी, यूट्यूबर पळयते. ताका पळयला तुम्ही? पळयनी यूट्यूबर तागेलें नांव खंयचें आयकलें तुम्ही? नमस्कार, ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ म्हूण सांगून रवींद्र जोशी म्हूण सांगून पळयांची रवींद्र जोशी म्हूण सांगून यूट्यूबर घालणार कळ्ळें. होच हाणें सुमार फिल्म्स केला आनी सुमार स्क्रिप्ट्स बरयला आनी क्षमिसी ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ म्हणून सांगून दिगंताले फिल्म प्रोड्यूसर तो मागीर सुमार बुक्स बरयला. एंड तो एक आमगेले कामा खातीर मुगेले काली कासरगोड एक अवॉर्ड फंक्शन आशिल्लें, ताजे खातीर गेस्ट जावन आयलो. तशें हांव सांगलें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून एक आसा आमगेले कोंकणी लोकाले, तूं एक विजीट दिवका म्हणून सांग. इश्ट बारी अभिमान री तुमकां पुरो मेळची खातीर आयला. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ आणि इन्फोसिसचा जनरल मॅनेजर व्हायला मिस्टर उमेश म्हणून सांगून होय. ताणे साधारण एक 40 बुक्स बरयला. त्या दीस अनेक दीस दाखयता. इज अ व्हेरी गुड ट्रान्सलेटर कळ्ळें. मागीर अनेकलो प्रोड्युसर टी.एस. श्रीनिवास म्हणून एक लायला. हांव नेक्स्ट कोर्सचे एक तुळू सिनेमाचे प्रोड्युसर जावन आसा. हय ताजें काम आसा. मागीर अनेकलो माधव सुवर्णा म्हणून सांगून एक लायला. रायट. आनी रवींद्र जोशी बाय लायल्या बनी. येस. आनी उमेशाल बाय लायल्या बृंदा. आनी कासरगोडचो मिगेल फ्रेंड सत्यनारायण म्हणून सांगून DO जावन आशिल्लो एज्युकेशन. सो दिस माय टीम. ओके, टेक केअर, बाय. एक हात पाय मुखार दवरनु, हात दोन्ही कुर्टार दवरनु, एदूर आशिल्ले तिक्का तुवे तू तिक्का चालो का. ओके कळ्ळें. आत्मक्षेपात नकरे रेडी. पाय मुखारी उलटा राहा तू. बेंड करायची. ए बेंड कर गो. हाँ बेंड करी. हाँ रेडी. न्या सूपर. हंगे तू हंगे दोग जन हंगे ಎದುರು ತೊಂಡ ಕರೆ ಕುಲ್ಟಾದರೆ ಆತ ಡಾಗ್ ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಳೈತಾಚೆ ಅದರಿ ಪಾಯ ಮುಖರಿ. ಹಾಂ ರೆಡಿ. ತ್ಯಾಪ ಏಪ ರೈಟ್ ರೆಡಿ. ನ್ಯಾ नहीं 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 न्या 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 न्या. ओके वंस मोर. हाँ हाँ अच्छा अच्छा. दोग जन या तू या तू या. हाँ रेडी. एपळे इन कसे केला म्हणून ते नाही मिगेल उद्देश. न्या न्या म्हणलेलेच पळय काका गागा न्या ते न्या म्हणलेले शब्द तित्त स्फुट जावन कळवे. ते नाही तशें का यो राईट स्टार्ट. न्या किन्यण्ण रई न्यास पळय न्या. हां न्या 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 न्या. रेडी स्टार्ट. ते नाही तुम्ही तुम गेल्याची फेस टू फेस करा. रबील कडे एकल्या 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 करा. हां तू एकडे करी. हां
एकडे रे हां तिक लज्जी चढ हां गोय हां राईट रेडी हां रेडी तोंड तोंड बोल लगे लगे रेडी स्टार्ट न्या पावनी अभासा कसं रे वागा वयसोय रेडी हागेल न्या भयंकर असं कसं वागा असं ओके रब्यात एक अक्षर 4 पटी सांगू आम्ही कितलं कष्ट पावतानी म्हणून कळलं आहे जाल्या निमित्त हे अक्षर सांगचेच पळय तितले सुलभ नाही गॉट द पॉइंट कळलं पुढे नाक आता आरोहण सकल दुखून वैरी वैर दुखून सकल हो का वैर पावलं नव्हे वैर दुखून कळलं आरोहण अवरोहण कोण स्टेप पावचा रेडी स्टार्ट बैसा 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 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಾಯ್ಸ ಒಟ್ಟೋಚಿ ತುಂಬಿಗೆಲ್ಲ ಆತ ಧೋನಿ ವೈರಿಯನ್ನು ವೈರು ಚುಕ आणि दोन पाया बोटा रबू का आणि निधान निधान वापस रेडी स्टार्ट ते रबया नेक्स्ट बुडकनी बसली वाईस उठव का ही काय ना त्याच्या ना वाईस उठव का ओके वन मोर स्टार्ट श्रुती कळवाय राईट बैसू का म्हणून दिसते की हा हा बैसू का म्हणून दिसतल हा तो कळा हा व्हेरी गुड ज्याला आळशी नाही म्हणून ज्याला मी लोक तुम्ही तशी मुखार या आणि तुम्ही असे या आणि मी गेला गे हंगे मग तोंड ಕೊಂಡು ಬೇ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಮುಖರೆ ಹಂಗೆ ಬಸ್ ಲಗಿ ಲಗಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ಹಾ ಬಸ್ मेगेलो तुमका जी हेल्प करो का एक आर्टिस्ट आयला तेजस्विनी म्हणून सांगून रे ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಸ त्या खातीर म्हणचे कसं म्हळ्यार अभ्यास बलवे बला देह बल दुर्बल अभ्यास केल्या मात्र तुमका येता एकय तुमका हे जायना हांव सांगली कुडले अरळी मरा बुडत चिन्ह मन सुमार पटी म्हण आसतले ताका येता तितले बुड आम कुडे कुडे सांगू साध्य स्वय ना तितले सुलभ ना ते भारी कष्ट सांगूक अभ्यास केल्या मात्र जाता कळवे जाल्या निमित्त हांव म्हणचे असल टंग ट्विस्टर्स तुम्ही कितले मेळटा तितले सांगता गेले म्हण जाल्यार कोणे एकले टंग ट्विस्टर्स म्हणटा राबा ते तुमगेले जिब्बेक अभ्यास जाता कळवे केंपू गंगप्पा म्हण एकलो सगोतस तुमका ना हांव सांगता केंपू गंगप्पा म्हण एकलो आशिल्लो तागेलो पूत मरी केंपू गंगप्पा न्हय केंपू गंगप्पನ ಮಗ मरी केंपू गंगप्पा ते विंगड हांव सांगेल विंगड तुमकां ते गोतच न्हय केंपू गंगप्पನ ಮಗ मरी केंपू गंगप्पा कळवे ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ನೈ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪ कुठं राबरे वंग राबरे आणि तांक सांग रे कोणाला पोत कोण मग ऐकू को म्हाका काय बोर्ड समना तुका ताळ समना न्हय हंग्यो हंगायला न्हू हंग राबा गो एक गुंती तू पय म्हणटा तू राबा हा सांगात तुम्ही तितले सुलभच म्हण लेखचे नाका एकेकडे आमकां राबण सांगयता सुलभ ना ते केंपू गंगप्पನ मग मरी केंपू गंगप्पा सांग रे ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪ करेक्ट तीन पट म्हणून सांगू मस्त ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪ पण सांग ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಕೆಂಪು ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಗಂಗ हो ना बैस तितले तू प्रयत्न कर ना दुनिया एक मिनिट आगेला एदुरो त्या बळी म्हाका
काही गुणान केप्या मारल्या गेलो लागी राव मगे धैर्याक म्हाका केव्हा एकलो सांग सांग रे देवा रबून रब स्ट्रेट रबून सांग तांकां सांग म्हाका गोतोच तो कोण म्हणून 3 पटी सांगून कैद करते पुरो सूपर बैसा अरे कसं हे चिन्ह तू हंगे गो तावल दुखून म्हाका पळयताशी म्हाका कापय न्ही ते पूण तिका भारी बेजार बाबा तू काय म्हणून कितें तुजें नांव कसं जालें तील दवरल्या कितलें चंद दिसता तूं असं व्हडना पॅन्ट घाल्या तील दवरनाका म्हणी सांग तशें मेल दुवेन म्हणलेलें कसं लागो तील दवर न्ही कसं ना जीन्स पॅन्ट घाल्या तील दवरून ना तुका कसं म्हळ्यार तुका बॉटसम लाव हें म्हळ्यार अर्थ न्ही ताजे अर्थ तो सांग मग व्हेरी गुड तू यार चंदू हंगे भारी चंदू म्हाका पळयतना आमगेलो सिनेमा घेवका म्हूण दिसता कसं शिकता रे देवा तूं कसं सब्जेक्ट हो भयंकर इंटेलिजंट मरे तू तुगेलें अन्नालें नांव कसं जालें कसं करता न्हू व्हेरी गुड असो हंगे लागी तूं केन्नाय घर कडेक पिंदील पॅन्टा शिवयलेली पुरो आसकी येद्दोल ते शिवयनी वे सुवे सूत घालूंक वता आसकी घाल पळय म्हाका पळत नाही सुवे सूत घाल तूं म्हाका हांव सुवो आहे तुगेलो आतां सुवो सय आतां सूत आसा म्हूण सुवे सूत घाली म्हणलें हांवें तुका म्हाका पळोव नाका ओके बैस ताणें कसं चूक केली म्हूण कळ्ळा की नावें कसं केलें सांग बारी सूक्ष्म हें तितलो सुलभ ना मायमींग इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट खंयचे वस्तू नातिले वस्तू असल्या म्हणके अभिनय करचेस पळय ते कळ्ळें मैम कोरका जाल्यार सुवे तुमकां कळका ताजे वेट कसं जालें समज जोर सांगका एक 5 किलो पत्तर तुम्ही उकळतना ते कसं जालें वेट ते खंयची शेप धरला म्हणून कळका जाल्यार नेक्स्ट कळका जालेले शेप कसं जालें शेप नंतर कळका जालेले ते कितलो दर्गस की म्हणून सरफेस कसं जालें सो वेट कळ्ळें नेक्स्ट कळका सायज कसं जालें सो सुव म्हणली कुठले सुव धरतना अशें जातवे सुव ना सुवेक न्ही एक सुवेक न्ही मध्य आसतना एक बोटाक इतले गॅप आसवे ते गॅप धरका न्हय एंड माईम करतना सुरये कळका कसं म्हळ्यार देर शूड बी ए बिगीन देर शूड बी ए मिडल एंड देर शूड बी ए एक वस्तू तुम्ही काढताना ताजी प्रारंभ गोत असो का ताजी मध्य कसं म्हणून गोत असो का एंड कसं म्हणून गोत असो आता कळलं हांव सांगिल्लें वेट शेप सरफेस साइज हे 4 मना ओळखा कळ्ळें फॉर एग्जाम्पल हंगे मा तुगेलें नांव कसं जालें यो पट्टन उठका तशी म्हाका बारी खुशी एक्टिव्ह आसल्यार तुगेलें आतां तें केळें हंगा पडला ते केळें तूं सोल्लो न्हू खाता तितलें तिका सब्जेक्ट दिला आतां नेक्स्ट ती करता पळय तें पळोवन तीन कसं केला म्हूण तुमी सांगता आतां तुका हांव सांगलां हें केळें सकल तें कसं करता खरें रायट इण केलेले कसं चूकेस म्हूण सांगितलें फस्ट केलेलें कसं म्हळ्यार तिणें नेंद्रबाळे केळें काडलेलें कळ्ळें सॉल म्हळ्यार एक नमुने केळी पानशी काडला तिणें खंयचे नमुने केळें कल्ला म्हणून देवा गोत म्हाका कळना असो बट केळें कल्ला म्हळ्यार बद्द न्हय वे कसं चूक केलेलें सांगे हांव आतां सांगिल्लें पॉयंट दवरून तुमी विश्लेशण करका सांगे आं सॉल खाला वे जाओ कल गो आ बा मागीर तीन सॉल सकल दवरला तीण केलेले प्लस वय तीणे केलेले बिगिनींग समशिल्लें तूं मना व्हरका बिगीन तीन केळें काडलें मिडल ते केलें पुरो केल्लें खाल्लें ते मिडल उपास काण थंय दवरलें एंड सो बिगिन मिडल एंड ते समज
केळ्या साईज तिणें धरलेले समना ताजी सरफेस त्या मोव आशिल्ले ते दाखयलेले समना ते कितले वेट आसा ते तिणें ते फील कर न्ही असल पुरो ड्रॉबॅक सोळे बाकी पुरो परफेक्टली ऑल रायट बेस. सो हांव सांगिल्लें ते खातीर कळलेलें तुमी खावचे कदळी केळें की नेंद्रबाळें केळें म्हूण कळका जनांक ना जाल्यार कळना कळ्ळें. सुवे सूत घालतना एक फावटी घाल्लें म्हणलें कशें कळ्ळें कळ्ळें म्हणलें अशें कळ्ळें इतलें दीग आसा म्हूण एक गांठ गेलें अशें अशें ताणें हांवें घालता न्हू मागीर तें हें आतां धरता न्हू तूं हें वयता हांगा तें येता दोनी पंत घालता सांज जाल्लें तिनी पंत आनी खंय सांज जालें आनी खंय सांज जालें न्हय सो तें फील जाता. सो सायज अशी केल्यार शिवयल्या म्हण काय जायना तें. सो माय मेकींग इज व्हेरी डिफिकल्ट तितलें इजी ना तूं कळ्ळें. तूं हांगे रे तुवें नांव कसो रे यो रे तूं रे हांगे वांगराप हांगराप एक 25 किलोचे पातोरा सांगा कितले किलोचे 25 म्हळ्यार कन्नडान कितले व्हेरी गुड 25 किलो पत्तोरस त्या पत्तोर काणा गेला दी तूं कसं करता म्हणून म्हाका गोतना काण दी सायलेन्स पळयांची हां पत्तोळी न्हय पत्तोरू पत्रा हँडलस मार तुका पत्रा हँडलस तुवें हां रेडी पत्तोरू पत्तोरू कल्लू कल्लू हां रेडी कसं करतो रे पत्तोरू सकल डोर रे राईट एक एंड कोर का नव्हते राईट आणि केलेलं चूक कसं सांगा पळया वेट फील करणे नेक्स्ट साईज नेक्स्ट सरफेस कोता कसं म्हणू कळवे वय त्या हाता धूळ मारणी त्या वेट आशिल्ले पत्रा धूळ आशिल्ले ताण दिल्ले ताणें हांवें कशें काय का मामा म्हणलें म्हण केस पत्तर धरलो तुवें तूं आज ते 25 किलो कळा की तेची प्रॉब्लेम असं बस बस जायत राईट तूं हांगे रे तुवें रे तूं न्हय तुगेलो म्हाक्षीचो तूं येनो येतलो थंय यो नांव कशें तुगेलें तावल तूं सुदर्शन तूंच तुवें आनी एक सुदर्शन आसा रे हांगा 3 आसा ओटू 2 जाणां पेटय राईट हांगा एक राज्य आसा कसं आसा रज न्हय राज्य राज्य म्हळ्यार कसं सांग राज्य म्हळ्यार कसं जालें बांयक उद्दा तांच्या कशें घालचें दोरी न्हय ताका दोरी म्हणटा दोरी बांदूची दोरी राज्य म्हळ्यार तांदूच्या का राज्य म्हणचे कळ्ळें कसं म्हणटा जी राज्य कसं जालें हां राज्य न्हय राज्य हां ओके राईट भारी कष्ट रे तुम्ही हां एक मिनट बसता तुवें नांव कसं जालें नंदन पडियार मेला निमगीत कन्नान तूं राज्य म्हळ्यार राट वे काही बटट म्हळ्यार पियाव वे हा राज्य म्हळ्यार राट जाता रे राट म्हळ्यार कसं रे ताची ते गुंच न्हय ताका राट आहे म्हणटा तांची न्हय वे राज्य म्हळ्यार ताका घालून तांटा पळयशी कळस कसो कळसो ताका बांदता पळय तांचे ताका कळसो म्हणटा तांची न्हय वे ते कळसेक तांचे राज्य ते घालचे राट्याक कळ्ळें ते चक्रस पळय गुंचे ताका राट कसं करचें आमगेले जनाक कसले बांय पळोवन गोतना पुरा बोरवेला न्हू वाळ्ळात कळ्ळें राज्य म्हळ्यार दोरी न्हय राज्य थोरू कळ्ळें हांगे राज्य आसा टग ऑफ वॉर पळयला की तुवें हां आतां म्हाका समजलें वांगराप हांगे एक टग ऑफ वॉराचे रोप आसा तुगेले इंग्लिशार सांगता कळ्ळें तूं तेकड तांडुका
कोण विन्नी जाता पळयता हांव सेंटर आसा कळ्ळें गांडी घालून दाखय रबर कशें रे तोंड दाखय रे ह्या पयर मुखार रायट ओके कसं पुरा केल्ल्यानी चौकी राबरेंग राब सांग गो कसं चूक केली सांगा तुम्ही कसं चूक केले रोप हांव धरला हंगा हो हंग धरला हो सकलस सो त्या लाईन ना आता हांव हंग धरले रे तू खंय धरू का मी लाईन पळय लाईन रोप एक लाईन त्या लाईन आसूं का वय हांवें रोपाचे गॅप धरला पळय वय ते कितलो थोर आसा म्हणून तूं ते रोवनाक रे व्हडना जाल्यार जावन गेले कसले करून तरी दळा उदक काणका सायज पळय जाल्लो ते एक सकल एक वयर न्ही ताजे ओटो आसूं का तें पांय घाले तूं ताका तांडी तेकडे म्हणचे न्ही तूं तेकडे तांडू का न्हू तूं अशें धर न्हू अशें म्हळ्यार रे तूं तांडी म्हणून तूं तुगेले सायडा तांडू का तेकडे सायडा तांडू का कळ्ळें आतां तांडे म्हळ्यार सोडले वेरी गुड परफेक्ट सूपर करेक्ट आसा आता कळ्ळें न्हय पळय तांगेले भितर एक कॉम्बिनेशन ना आशिल्लें त्या विशयी विंगड ते प्रॅक्टिसान येता शिवाय ऑल ऑफ ए सडन ते येना पट्टी मारूंक कोणाक तस हातू कळका पट्टी मारूंक मात्र पट्टी मारूंक गोत्ता तुका गोत्ता मागीर हातू कळे ब्युटिफूल कळ्ळें न्हय आमगेले टीम बारी स्ट्रॉंग आसा पण इथे म्हळ्यार पुरो जाणां पट्टी मारूंक वतस अशें आसूं का केन्नाय पट्टी मारूंक कळ्ळी म्हणून जाल्यार ताजे अर्थ एक पट्टी सिनेमा गेलेले घर सांगना अशी आम्हाला येवन वय गो खंय गेलेले सिनेमा म्हूण सांगना अशी बाकी पुरो सांगता वता पळय ताका पट्टी म्हण तांची दॅट इज युअर इमॅजिनेशन बिल्डअप इमॅजिनेशन कळ्ळें एक प्रति एक आर्टिस्ट आले ह्या वर्क जाता कळ्ळें ताका ऍक्टिंगान तूं मॅजीक इफ म्हूण सांगून एक सब्जेक्ट आसा कसो जालें मॅजीक इफ म्हळ्यार हांव त्या जावन आशिल्लें जाल्यार री इफ हांव एक गॉड जावन आशिल्लें जाल्यार री हांव एक चेडूं जावन आशिल्लें जाल्यार री कसं करता आमी पट्टी मारचें इमॅजिनेशन कळ्ळें तुका आनी बेस्ट पट्टी मारतलो कोण आसा तुमी हातू कळका हांव बेस्ट पट्टी मारता सर म्हणून तुमगेले विशय तुमकां खबर तूं करतोय म्हणतोय पट्टी मारतोय यो व्हेरी गुड तशें जावका ऍक्टिंग म्हळ्यार तें यो सुपर तुमी गेले मणकेची कशी येयले पट्टी वय तशें न्हू तें यो ही बेस्ट पट्टी मारता म्हळ्यार तशें न्ही इगेलें इमॅजिनेशन आसता म्हणलें कारण तूं एक घोडो कसो इंग्लिशार ते गॉड नाही घोडो तर कसं म्हणटा जी कुदरे कळ्ळें तूं एक घोडो तूं आतां एक आमकां 2 मिनट भितर तूं घोडो कसलो घोडो इत्ते काणी सांगता एक बिगिन एक मिडल ते घोड्याचे एक एंड इतलें तूं सांगता हांकां कळ्ळें सांगता वच तुका कन्फ्युजन आसल्यार हांव तुका शिकयता कशें म्हणून सांग ती एकली घोडो ओके सांग तांकां हांव एक गोल्डन कलराचो सान घोडो कळवा म्हगेला रोम सॉफ्ट आसा फूल जावन म्हाका येवन परसून वता ती जाल्यार म्हाका कोप आयला हांव कोणाकय सोडना धांवन तितले धांवन वचून तांकां गुदून सोडता म्हाका पळोवं नाका हांव खंय गेला तूं घोडो म्हणून सांगून म्हाका पळयलें तांकां सांग सान आसतना म्हगेले कोणके फ्रेंड म्हाका पळोवंक घेता आसता
सो हांव हॉट जाता म्हाका रनिंग रेसार आपण व्हरता आसता हांव गेलो रनिंग रेस हांव केदांनी सोलवना कळवा आनी मेगल वयर कोण बेट्ट घालता पळय तांकां दुड्ड लायक मेळटा कळ्ळें म्हळ्यार हांव केन्नाय विन जाता त्या गोड एक फाटी म्हगेलें एक रायवल आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಾಚೆ ಗೋಡ ಕಳ್ವಾ आणि हांव तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ हॉट जाला त्या गोड तवे जोर आसा मिगेल वरी जाल्यार हांव सोन दिना कळवा ताजे कसन राम ಸ್ವಲ್ಪ सॉफ्ट आसा त्या स्पीड आसा जाल्यार आमगेल आनी ताजे एक फाटी चॅलेंज जाता आसता हांव वता आसता मिगेला ती म्हणटा तुगेला अपोनंट आनी गोड आसा म्हागेल दोळ त्या गोडा सोलो सुचक आनी हांव प्रिपेर जाता आसता म्हाका ट्रेन करता आसता ती एक फाटी हांव कशें जाता हांव आनी गोड ऑलमोस्ट दोगूय टाय जाता आसतना त्या चिक्की फास्ट जावन विन जाता म्हाका कोप येता त्या दीस ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ जाता ಕಾಯ್ನಾ मागीर त्या ट्रेनर म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ सवता आनी नेक्स्ट दाखोवन आनीक ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट ट्रेनिंग करेसिता हांव नेक्स्ट टायम त्या गोड आनी मिगेलो पास ह्या जाता तेन्ना हांव ताजे स्पीड जाता टाई समेत जायना तमी ताजे स्पीड जावन हांव विन जाता तशी मिगेला ह्या म्हळ्यार गोड रेसाचे एक कॅरियर जाता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वर्सांनी प्राय जाता म्हाका एक सान गोड जाता चल्ड गोड तवे ಸ್ವಲ್ಪ गोल्डन कलर अम्मा गोड आन गोड ಸ್ವಲ್ಪ वायट कलर मिक्स जावन त्या गोड ताजे नंतर म्हाका पळयता आशिल्लो ट्रेनर ताजे म्हाका शकता म्हाका विसरता तितलेच व्हेरी गुड लायक केला की ना कितले चंद कोण तिणें बेगीन केले इमॅजिनेशन पळय ते केक चेडू जाता ताजी कलरय सांगती कितले सॉफ्ट आसा म्हूण सांगता कडे ट्रेनरू हिक विसरता आनी त्या हाजी ओट वता ही कसं मरतोय तू कडे रे ओके रायट म्हळ्यार एक एंड केलं तिणें कसं म्हळ्यार मिगेल ट्रेनरू म्हाका सोडून त्या गोड्या ओट वता म्हळ्यार एक एंड जाता न्हय व्हेरी गुड लायक पट्टे म्हळ्यार व्हेरी गुड हे पट्टी न्हय हाका पट्टी म्हणचे न्हय हाका इमॅजिनेशन म्हणचे कळ्ळें हे पट्टी न्हय इमॅजिनेशन कशी तुमगेले ब्रायंड तुमकां एक सब्जेक्ट मेळ्ळ्यार कशी तुमकां इम्प्रूव करूं जाता म्हणलेले एक सब्जेक्ट खंयचे एक विशय इम्प्रोवायज करता पट्टनी हांगा आयले कुठल्या तुमकां एक खंयचे सब्जेक्ट दिले कुठले तुमी आशुभाशण करनाच्यो टक्कन राबून उलयता वचूं ते उरलोका जाल्यार तुमकां ज्ञान जेवका जाल्यार वाज्योका वाज्यानी म्हण जाल्यार सडन शरिरा भितर तुका ज्ञान न्हय ते वाज्यूचे वाज्यून कोर केल्यार खंय जाल्यार तुमकां उरलोचें साध्य आसा कळ्ळें तुका तूं हांगा तू नाका तू हांगा आतां उलयलें विंगड विशय उलयलें पळय तू पळय कसो येता म्हणून कसला सांग सांगा तेला खुश जालें म्हाका आयलें म्हणलें सांगा तुम्ही कसं सांगल्यार हांव रेडी आसा म्हळ्यार तू एकले असती पळय कसं येता म्हणून तू एकले हसती पळय हांव स्टोरी टेलिंगान तू एक तू स्ट्रॉंग आसा या स्टोरी टेलिंग नाही यू आर हंगे मा तुगेलें नांव कसं सांग वैष्णवी वैष्णव हंग्यो काय भिवू नाका तू हंग कोण आसा वेगो कोणाक बहिणी येतो तिका पळयला रे तू एकले हसती तू सांग तू कसं असते खंय आशिल्ली तू खंयची रान्ना आशिल्ली तुगेलें नांव कसलें इतलें तांकां सांग मागीर दवय सांग गंमत न्हू एक सांग गरकड पट्टी मारनी वे मारल्या की ना मागीर सांग अशी एक पट्टी मारी पळया सो हांव एक कलरा हसती म्हाका तिकले दे बाल अस चंद कान अस म्हाका मी गेलो पळोवन घेतलो म्हाका चंद कोण पळयता चांग तण घेवन पुराय हाण दिता नांव कसलें मोहन व्हेरी गुड तशी एक दीस मोहनाक म्हळ्यार मैसूरात कोण या येता हे म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार इन्विटेशन वय या करू कसलें अंबारी म्हळ्यार या जेवच्या दसरा आसता न्हू दसराक इन्विटेशन येता या असती बारी चंद मू बारी चंद असल असती पुराय आमी मुखार दाखयल्या जन इकडो वतांची पुराय पळयतांची फोटो काडतांची व्हायरल जाता म्हण म्हाका या पळयतांची सुपर हांव वता
हा मोहना घेऊन आहे हा कोणाक मोहना घेऊन होय सांगा ना तू जितल्या गेला रे हा नाही मोहना घेऊन होता हा. मोहना घेऊन వచ్చును మాకాయ చందుకొంత ఇవ్వదు మాకాయ భయంకರ ಅಂಗಲ್ ಪುರೈ ಗಾಲ್ ನೋಯಿಸಿ ಪುರೈ ಫುಲ್ ಯಾ ಕವರ್ ಪುರೈ ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಣೈತಾಂಚಿ ನಣನು ಮಗಿರಿ ಪುಸುನ್ ಪುರೈ ಯಾ ಪುರೈ ಗಾಲ್ मन गाल ने तर नाणोच बाय नाही नाही ताई वयताची चुकले तशी नाणू रेडी पुराय जावनु म्हाका येता मी गेलो पशी अनेक एक चंदी असती हा कॉम्पिटिशन जाता चिल्ले चेडवा मध्ये कॉम्पिटिशन चेड तशी चिल्ली हस्ती मध्ये कॉम्पिटिशन चल्लाय ती मला मस्त जन तिगेल फोटो काढतांची मिगेल फोटो काढांची अशी पळयता मग कोप येता एक तोंड आयलेल म्हणतो असं तोंड आयले म्हणजे पोट करचे नाही फोटो 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 यस फा 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 मा फोटो फोटो राईट कंटिन्यू ते असती चड अटेन्शन मिळत म्हणून हांव पाप असतीक मिगेल कोणी फोट काणी म्हणून मग बेजार जाता एक कडेन कोप येता मोहना काही कोप येता ये कसं ये काही प्रयत्न खाऊच्या मात्र म्हणून मागीर म्हाका कोप येता मग मोहना वयरी कोप येता हांव थंय पुराय प्रेम म्हणून पुराय गांव मोहन इडी लगाड काडता एक हस्तीक कंट्रोलर अडकायला कष्ट असं मिगेल कंट्रोल चुकता थंय कळवा मागीर हांव थंय पुराय भोवून मागीर म्हाका रियलायज जाता ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೋರ್ಗ आशिल्ले अंक मिगेल मोहन इकली पोसला म्हाका मिगेल म्हळ्यार इकली पोसून हांव ताका काय रिटर्न दिनी फर्स्टाक दुड्ड मेळची म्हणे ताका मिगेल निमती म्हाका पोशी जाल्ली ताका तशी मागीर हांव नियंत्रणान येवन मागीर हांव समजता कसं म्हणजे जाल्लें थँक्यू किलचंद म्हणले पळय बैस एंड कशें जालें सांग म्हाका कसं म्हणेल ते लास्टाक त्या तै रब्बून सांगता हांग रब्बून याची करणी तू केला वय मागीर तेच बरें कसं केला वय वय हंग्यो हंग्यो यो काय बी नव्हतं यो ही पमेरियन कसं झालं पमेरियन म्हणलं रे सान पळय गरकड पोसतांची ते दरे हा ही एक पमेरियन जातीचे एक गरकड्याची पोशिले थिंक करू ना हंगा हा तुगेला सांगून जालें राबत आनी सांगता वस कसं म्हण पळया हांव पमेरियन सो पील पुरो जण इश्ट असता म्हळ्यार कसं म्हणच्या नाव कसं दवरला तुका कसं नाव तुगेलें टिंकू टीक हा टिंकू तशी म्हाका एक घरा आपोवनार ताची लायक ते एक फॅमिलीत आनी ते एक सांचेरड असता म्हाका टिंकू म्हण नामकरण करतात आनी ते मागीर म्हाका चंद कोण पळयतात लायक लायक फुड्ड पुरो हाण घालताची एक म्हाका कयतार म्हळ्यार म्हाका तांणी आतां न्ही कावोवच्या वरलेल कडेन पायान खायता वरलेल कडेन ते आक घालतात डब्बा घालतात डब्बा घालतात चांगा लायक चेडा म्हण के मोड दिताची हा मागीर लायत तांची तिका जांगेर बसून न्हय मागीर म्हाका सांजेर केन्ना वॉक आपोवनार ताचे पार्का पुरा ते मागीर दनियल नाव कसं तुगेलें तुका कोण पोस्ट बोल तागेलें नाव कसलें पल्लवी पल्लवी इवे हा तिगेल बामणाल नाव कसलें आ सांग माईक दोन सांग तिगेलें निमगूत नाही सांग पल्लवील बामणाल नाव कसलें अरे पल्लव म्हळ्यार तिका बामूण नाव तुका पोशिलें का कोण तो कोण तिने बामणाल नाव सांगितलंय रवींद्र म्हणून सांग कोण आगोत असं रवींद्र नको काय हा पळय नेक्स्ट वर्ष तुगेल दनियाला नाव तुका गोत्ता ना केदार असो केदार तशें म्हाका सांजेर वॉक पुरा आपोवन हाडटा पार्कान पुरा ते म्हळ्यार मिगेल पशे व्हडो व्हडो सूण आसताची लायक
जर्मन शेपर्ड आता जर्मन शेपर्ड तांणी पुरो आसताची ओके तांणी मागीर बोंगतान मागचे की भंय करता मात्र हांवें तांकां तितले काउंटर दिता सम बोंगता हांवें सोडना लढाई मारता हांवें समज रोडारी नाही रोडार नाही म्हाका कंट्रोल कर नासता धनी मात्र बोंगचे बोंकेत ना सोणी बोंगत कडे कसं झालं एंड सांगा एंड काय ना मग चंद कोण पळयत नाही बोंगची नाही चंद कोण बोंड येताची मग काही तांणी काही जेव्हा बोंगच्या गेल्यार म्हाका पण अर्थ मागीर नेक्स्ट कसं एंड कसं सांग अम्मा तू आता चांगलं सून एंड ना नो मम एक 5 वर्ष वांत चंद कोण मला 6 वर्ष नंतर सांगतो तू म्हाका एंड कसा म्हणून तू कशी एंड करता की काणी चालू तुका गरकड सांगले पलवीन सांगले अंतु थिंक करचे अवकाश ना हे गेमान तू हे सांगता वचुकांगा अतीन सांग व्यवस्थे म्हणून काय ना लास्ट म्हाका ऍक्सिडेंट जावन मरता काही पार्का वता ना एक सूण येवन चाबून घालता म्हाका मरता वय मला दोन्ही म्हाका सोडता सांग तुगेले म्हाका शांती मागू का न्हू आमी टिंकुल्यात म्हाका शांती म्हळ्यार चाबून मरता सोडे न्हू वय म्हाका बैसते आनी तुका 12 तेरा पळयता अंतो थिंक करचे अवकाश ना तू कळवे एक मिडल एक बिगिन एक मिडल एक एंड जावका तू सांगता वचे इमॅजिनेशन लागी बैसून पट्टी मारनाची 2 जण बैसून तेच गेम हे गेम कसं म्हळ्यार इम्प्रोवायझिंग युअर सेल्फ तुमगेलो ब्रेन इम्प्रूव जाता हांव त्या जावन आसल्यार हांव एकलो चोर जावन आसल्यार तसल पुरा सो तुमकां रिलॅक्स कशी पळय आराम दिसता तशी बशाची ओके हे तुमकां कळना वता मॅजीक इफ म्हणटा न्ही ह्या गेमाक तुम्ही खंयचे रितीर तुमगेलो माइंड इम्प्रूव करूं जाता ते गेम हे ओके विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप उरलय ना अशी तुमगेले इमॅजिनेशन वाडोत ना म्हणणारी हांव सांगता एक ग्रुप जावका म्हाका ग्रुप एक रियली इंटरेस्टिंग गेम हे हे मागीर इमॅजिनेशनाक एक तुमकां हे करता परस्पर उलोवन घेयाची आमी विन्न जातांची म्हणलेले टास्क कसं करतांचे म्हूण सांगू ना एकलो करता पळय ते फॉलो करना नेकल्यान करका यू गॉट द पॉइंट फॉर एग्जाम्पल कोण बूटाया हांवें कोर दाखो तितलेचे हे करका म्हणना हांनी एक क्रिकेट मॅचाचे टॅबलो करतांचे म्हणले टॅबलो यो यो म्हळें येवका हंग्यो बॅट्समॅन तूं बॉल कर तू हंग्यो वंगरा फिल्डर तू हंग्यो उते एक फिल्डर तू कसं बॉलर बाय हंग्यो अंपायर तू अरे अंपायर राईट तू हंगरा एक मागशे एक कीपर हां म्हाका पुरो कोत्ता आनी कोण तू यो आनी कसं रे आनी थर्ड अंपायर ना गेला तो हंग्यो हंग थर्ड अंपायर हां आयकाड तू हंग राब गो ओके थंय राब सकल राब सो बॅट्समॅन विकेट कीपर तू हंग्यो सायडार राब गोली ओके बॉल करता तू एकडे मग हंगे अशरफ वेटिंग फॉर ए कॅच ते अशी दवरून रावूं नाका अशरफ ता न्हू रेडी रायट बॉल करतलो अंपायर कळ्ळें अंपायर अशें तरी कोळका अंपायर म्हूण रायट सो हांगा पळया आतां तुमकां अशी पळयतना एक क्रिकेट मॅच रदर रे बगर राब रे हां एक पळयलें ताजे पळय दिसता की यू कॅन फील इट पळयलें कुडले एक क्रिकेट मॅच म्हणून सांगून दिसता न्हू दोन म्हणून दिसता न्हू रायट दीस इज वॉट आय नीड एक कंडिशन कसं म्हळ्यार एकल्यान कवर जावचें नज ऑडियन्साक फाटी घालूनच कळ्ळें तुमगेलें तोंड दिसू का एका आड रपल्यार होडना स्टेजार रपतना हे पांय मुखार सुका ह्या पांय मुखार करूनच सगळे बॉडी कवर जाता अशी रपतना अशी ह्या सायड रपतना ह्या पांय मुखार सुका अशी करूनच हे कवर जाता कळ्ळें दीस द मिनिमम हे तुमकां कळचे खातीर सांगिल्लें हांवें आतां तुमकां हांवें दाखोवन दिल्लें हांव आपयता एकलो येवन कसं करता की ताका संबंध पावन दोन्हीच्यान कोरका नेक्स्ट 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 म्हण आपयता नंबर 1 2 3 म्हण आपय तुम्ही कसं उलयता की करता का म्हणून फुडें का उलयता की ते जायना डोंट थिंक
आम्ही त्या करूया आम्ही ह्या करूया म्हणून डिस्कस केल्यार ताजी उलटा करयता हो जाल्यार मी डिस्कस करू नकाची कळ्ळें हे माइंड सेट गेम हे ओगे अजय का जाल्ले फास्ट हां तुका मना कसं दिसतं पळय तें तूं करीत समा पळया 1 2 yes next करेक्ट राईट असू नका हां आता एक फ्रेम मेळ्ळो एक फोटो काढलो म्हणले का तुम्ही कसं आहे तू कसं अम्मा डेड बॉडीचे फोटो काढता तू कसं डेड बॉडी चेक करतोय डॉक्टर तू कसं मड्या फोटो काढता असं जाऊ असं नाही तांगेल खुशी हांव मड्या फोटो काढता म्हणून काडूं येचें म्हणून येतो आमकां फोटो काडी वो गन्न न्हय अच्छा तू नियर बाय लागीं घर करचो नेबर अशें पळोवचें मात्र एक मुखाला प्रयोजन ना अशें राबून पळोवचें मडे आनी कसले फुडें कोरका नव्हे लागीं घर एका रड असले एक मडी पडला न्हू हांगा एक पळोवन तूं राबून हांव पॅसेंजर एक लागीं घर करचो म्हूण सांगलें लागीं घर करचें जीवन तूं मरना ना पायी हां असो हो तूं कसो गो कोणाक फोटोग्राफर हेल्पर अशें आतां कसो धरला वय मा आतां करता मडी आसूं न्हू ज हे मडी आसता आं रेडी ओके आतां लिंक कशी करूं म्हणून सांगून तूं पळया आतां एकली आयले ही पेशंट म्हणून सांगून तूं वचचें तांणी म्हणटाची हे मडे ताजे फोट काडता म्हणून ही म्हणटा हे मडे ताजे फोट काडता म्हणून ते डॉक्टर आनी केसांची ही जिवंत स्की ना म्हणून ती गोतना गेल्या केसी आस तांणी आस म्हणटाची तो आसतना मड्या फोटो म्हण तुमी काडताचे एक मड्या फोटो काडून दोग जण आयल्यांची ह्या नमुन्याचे कसं म्हणून म्हाका कळना ही तिगेल मागशी राबून कसं की तिका दोन राबून तांडून धरल्या म्हण केसिणे हो लागीं घर हो कांय प्रयोजन ना हो लागीं घर करचे न्ही बरी मडी पळोवची आयला तूं इथे आयला हांगा तूं इथे आयल म्हूण सांग आत्ता पळय कळवे तिका दिवशी मारलेला हाणें मागीर मडेला बसून डॉक्टरान रोडची त्या गेल्लेली कशी गेल्ली तूं मारला ताका धरला तूं पोलीस नवे हे पोर्शन समज हे हाणें ताका मारला म्हूण सांगून तूं हे दाखय येता अशी ताका दवर न्हू कसं केलेलं तुवें म्हणून दाखय थंय ताका वगूर दाखय तूं भिवन राबता ओके तूं ते गन्न दोन राब नमस्कार कसले पुणी करी राबून पळोवत नाका रुक्का गोडसो ती गेले न्हू तोटा अशी धरी आनी ती गेली पल्स धरी अशी दोन हे पळय गेल्या म्हूण डिक्लेअर कोरका हां तूं फोट काण गो पुरो मड्या फोट काण पुरो जावन गेले हां तूं फोट ना तो इंगड कसो करतो बैस बडा दोन रड हां यो गेल्लो उड तशें तूं यो हांग बैस तूं नाक गो हां रड तूं आख्खें एक्सप्लेन कर हां सांग अशें जाल्लें म्हूण सांगता तशें म्हण रायट पळय तूं समाधान कर समाधान कांय बेजार करूं नाका म्हूण अशें मारचें ना तरी बेजार करूं नाका म्हूण तितलेंच म्हणचें नाका धरल्या पुरो तो बेजार करूं नाका म्हणून वच रडता तूं बेजार करूं नाका म्हूण तिका समाधान सांगतालें आनी तूं रडल्यार कशी रेडी तूं दाखयलें ताका दाखयलें न्हय तूं मात रायट तूं डॉक्टरान हात तिगेले समोग कळ्ळी तूं ते हे पल्स पळोवचें मा आनी वॉच पळय गेल्ले की म्हूण सांगू रायट हय तूं हांसूं नाका तुका खूश अशें पुरो तिणें मेल्लेले जाल्यार हांसूं न्हय हांगा आम तूं रेडी आतां कळ्ळें न्हय केन्ना जालें न्हय येस ओके रायट अच्छा